धोरण आणि ह्या धोरणात कोंकणी कितें संदी आसा, आव्हानां कितें आसा, असो विशय आसा. एकतर हें धोरण कोंकणीचे नदरेन चड म्हत्वाचें कित्याक हो एक मुख्य मुद्दो. भारत स्वतंत्र जाल्या उपरांत आनी गोंय मुक्त जाल्या उपरांत जी शिक्षणीक धोरणां आयलीं तातूंतलें पयलें, जाका आमी कोठारी आयोगाचो अहवाल अशें म्हणटात, तें पयलें शाळे संबंदांतलें शिक्षणीक धोरण. त्या वेळार कोंकणीची स्थिती कितें आशिल्ली, गोंयचें कितें जातलें असो अस्तित्वाचो प्रश्न आशिल्लो. अशा वेळार आमी त्या झुजांत आशिल्ले. कोंकणीचें मूळपीठ गोंय, पूण गोंय खंय, गोंय स्वतंत्र, गोंय स्वताचें काय गोंय खंय तरी विरगळपाचें, अशे स्थितींत आमी आशिल्ले. त्याच वेळार कोंकणी भास हें मानपाचीच जायत्या जाणांची तयारी नाशिल्ली. म्हणटकूच तेन्नाचो आमचें जें झगडें आशिल्लें अस्तित्वाचें आशिल्लें. ताजे नंतरचें धोरण आयलें तें 1986 आयलें आनी तेन्ना प्रश्न आशिल्लो की आमी साहित्यीक भास आसा, पूण आमकां फक्त साहित्यीक भास म्हणून आमी साहित्य रचचें आनी शिक्षणांत भितर तिका कितें खंय हाडची हाचो विचार तेन्ना पर्यंत जावन आशिल्लो. कारण आमचे कडेन जे संविधानीक अधिकार भास म्हणून आसपाक जाय आशिल्ले ताच्या संदर्भांत आमी तितले तयार नाशिल्ले. म्हणटकच जरी गोंय विद्यापीठ सुरू जालें, गोंय विद्यापिठांत कोंकणी विभाग सुरू जालो, कोंकणीचें शिक्षण सुरू जालें, जाल्यारय खऱ्या अर्थान कोंकणींतल्यान शिक्षण आनी शिक्षणांतल्यान कोंकणी हो जो एक मोठो यत्न आसता खंयच्याय समाजाचो, खास करून कोंकणी समाजाच्या बाबतींत हो यत्न हो तितलोच खडतर आशिल्लो. कारण तेन्ना आमी आमचें राज्य जावपा खातीर 1986चें धोरण आयलां आनी आमकां राज्य जावपाचें आशिल्लें, राजभास करपाची आशिल्ली आनी ताचे नंतर 5 वर्सांत संविधानांत राष्ट्रीय भास म्हणून कोंकणी गेल्या. म्हणटकच आमी एक राष्ट्रीय भास जाल्या नंतर आयिल्लें हें पयलें धोरण. आनी ह्या धोरणांत जशें आदल्या धोरणांत सांगलें तशेंच परतून सांगलां की भुरग्याक शिक्षण सुरवात करतना तें मातृभाशेंतल्यान म्हणा किंवा परिसर भाशेंतल्यान जावपाक जाय. आतां ह्याच वेळार शिक्षणाचें स्वरूप बदल्लां आनी शिक्षण ज्या गजाली खातीर वापरपाचें त्याय गजालींचें स्वरूप बदल्लां. मागीर तातूंत तुमी उद्योग घेयात, वेवसाय घेयात, संपर्क घेयात, प्रसार माध्यमां घेयात, सगळे वेव्हार बदलल्यात. अशा वेळार कोंकणी नव्या धोरणाच्या संदर्भांत तिका संदी कितें आसात आनी आव्हानां कितें आसात हाचेर विचार करपाक आमी जमल्यात. आमचे कडेन वेळ अर्थांतूच कसो बसो 1 वराचो आसा. ह्या 1 वरांत 4 लोक उलोवपाचे आसात आनी हे आपआपल्या कामांत भितर ज्यांनी आपली वळख घडयल्या अशे तरेचे लोक आसात. तांची वळख तुमी आयकल्या. हांव वेळ काडिनासतना सगळ्यांत पयलीं आपयतां श्री पांडुरंग नाडकर्णी, ज्यांनी शाळेंत शिकयलां, हायर सेकंडरी पळयल्या, शिक्षणीक नियोजन वेवस्थापन हांगाच न्ही राष्ट्रीय थराचेरय बी NCERT सारके संस्थे बरोबर काम करीत ते ह्या सगळ्यांत आपलें योगदान दीत आयल्यात. तांची स्वताची एक नदर आसा, तांणी केल्लें काम आसा, तांचो अणभव आसा, ताचो लाभ तांच्या आयच्या उलोवपांतल्यान आमकां मेळटलो अशी आस्त बाळगितां. अर्थात विशय जो आसा तो राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आनी कोंकणी भास आव्हानां आनी उपाय. म्हज्या एक 10 मिनटां हांव जे उलयतलो तातूंत भितर पयलीं भाशा शिक्षणाची फाटभूंय, मागीर शिक्षणीक धोरण आनी मागीर आव्हानां. 1835 इंग्लीश शिक्षण वेवस्था लॉर्ड मॅकावले ह्या देशांत सुरू केली, कारण ब्रिटीश सत्ता आशिल्ली. जरी कंपनीची आशिल्ली जाल्यार सुद्दां ब्रिटीश सत्ता आशिल्ली. 1857 उर्सी डिस्पॅच जाली, म्हणजे ब्रिटीश सत्ता काळांतच हें कमिशन आयलें आनी तांणी सुचयलें हे उर्सी डिस्पॅचान 1854 की भारतांतल्या भासांतल्यानच भारतांतलें मुळावें शिक्षण जावपाक जाय. कांय प्रमाणांत तें चालीक लागपाक लागलें. ताजे उपरांत कितल्योश्योच समिती आयल्यो, कितलेशेच आयोग आयले. सगळ्यांनी भारतांतलें शिक्षण भारतीय भाशेंतल्यानच जावपाक जाय हें स्पश्ट केलें.
ह्याच फाटभुंयेचेर 1937 वर्धा शिक्षण परिशद जाली आणि वर्धा शिक्षण परिशद जी महात्मा गांधींच्या विचारांतल्यान मागीर बुनियादी शिक्षण नई तालीम आवय भाशेंतल्यान शिकपाचेर भर हें सगळें जालें आणि ज्या पद्दतीन चालीक लावंक जाय आशिल्लें त्या पद्दतीन तें चालीक लायलें ना. 1953 युनेस्को ह्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेन जगांतल्या सगळ्या राष्ट्रांक आवय भाशेंतल्यान शिक्षण दिवपाक सांगलें. हातूंतल्यान एक म्हत्वाची घटना म्हणल्यार 1947 आमच्या देशाक स्वातंत्र्य मेळ्ळें आनी 47 ते फुडल्या 5 वर्सां आशिया आफ्रिका खंडाचे कितलेशेच देशाक स्वातंत्र्य मेळ्ळें आनी त्या खातीर युनेस्कोक ही भुमिका घेवची पडली. 1956 केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळान 3 भाशा सत्राची सुचोवणी केली आणि मागीर 1964-66 हो भारतीय शिक्षण आयोग जाका कोठारी आयोग म्हणटात तांणी 3 भाशा सूत्र मान्य केलें आणि 3 भाशा सूत्र चालीक लावपाक भारत सरकाराक सांगलें आणि कितल्योश्योच सुचोवण्यो ह्या शिक्षण आयोगान केल्ल्यो आणि ह्या शिक्षण आयोगाच्या ज्यो सुचोवण्यो आसा आयोगाचो अहवाल आसा तातूंतल्यानच 1968 शिक्षण धोरण 1966 शिक्षण धोरण 2009 शिक्षण हक्क मुळावो शिक्षण हक्क कायदो आयलो अर्थात ताका आनी कांय फाटभुंय आसा ती हांव स्पश्टीकरण सांगना. स्वातंत्र्य पूर्व आनी स्वातंत्र्य उपरांत कायद्याचेर आनी कायद्यान आवय भास आयली हळू. राष्ट्रीय शैक्षणीक धोरण 2020 आयली. ह्या 2020 राष्ट्रीय शैक्षणीक धोरणाचे मूळ परत 1966 शैक्षणीक अहवालांतूच आसा, 1968 शैक्षणीक धोरणांत आसा, 1986 शैक्षणीक धोरणांत आसा. पूण खुबश्या लोकांक हें खबर ना. तांकां दिसता 2020 आयला म्हणजे व्हडलें कितें अप्रूप आयला अशें दिसता. आतां राष्ट्रीय शैक्षणीक धोरणांत भाशा शिक्षणाची वेवस्था कितें आसा जेन्ना हांव भाशा शिक्षण म्हणटा म्हणजे कोंकणीचो तातूंत भितर आसपाव आसा. 4 ते 8 वर्सां पिराये पर्यंत पायाभूत शिक्षण स्तर आवय भाशेंत जावचो. साक्षरता आनी आंकडे शिक्षणाचेर भर आवय भाशेंतल्यान जावचो. राष्ट्रीय शैक्षणीक धोरण 2020 सांगता बहुभाशीकता आनी भाशेची ताकद उण्यांत उणें 5वी मेरेन आनी चड करून 8वी मेरेन आनी ताच्याय फुडें आवय भास थळावी भास प्रादेशीक भास आसची अशें स्पश्ट म्हणलां. आतां खुबशे वेळार आमी घुस्पतात. भुरगो येता ती भास घेवन येता ती भास वेगळी आसता. ताची ती थळावी भास आसता, आदिवासी भास आसता, उलोवपाची भास आसता आनी तशें करून हळू हळू मागीर तो प्रमाणीत भाशे कडेन येवचें अशी अपेक्षा आसा. दुसरे भाशेन गिन्यान मेळोवप जायना. दुसरे भाशेन शिकप जाता पूण गिन्यान मेळूंक शकना. त्याच बरोबर राष्ट्रीय शैक्षणीक धोरण सांगता द्विभाशीक शिक्षण. भुरग्याची भास ते आवय भास म्हणजे भुरग्याचे भाशेंतल्यान भुरगो हळू आवय भाशेंतल्यान शिकतलो, प्रमाणीत भाशेंतल्यान शिकतलो. बुन्यादी पावंड्यार 3 वा चड भाशा. तिसरे मेरेन लिपीची वळख आनी वाचन बरोवप ना जे आमी सगळे बरोवप करतात. त्रिभाषा सूत्र चालूच दवरपाची सुचोवणी ह्या शैक्षणीक धोरणांत केल्या. त्याच बरोबर संस्कृत आनी परदेशी भाशा शिकच्यो अशी सूचना आसा. हिंदी भाशीक राज्यांनी दुसरी एक भारतीय भास शिकची अशी सुचोवणी आसा जी सुचोवणी कोठारी कमिशनांनी केली. पुराय देशभर 16 राज्यांनी एकमेका कडेन भारतीय भाशांचे शिक्षक आसचे, भारतीय भाशांचे शिक्षक तयार जावचे, आधुनीक तशें अभिजात भासो शिकपाची तजवीज आसची. सगळ्याच विशयाची पुस्तकां आवय भाशेंत आसची. म्हणजे भाशेचीच न्ही तर विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल ह्या सगळ्या विशयाची पुस्तकां आवय भाशेंत आसची. उच्च शिक्षणांत भारतीय भासो आसची. उच्च शिक्षणाच्या पावंड्यारय 3 भाशा सूत्र. भारतीय भाशा विभागाची स्थापणूक प्रत्येक विद्यापीठांत जावची, राज्यांत जावची, ताका घटाय येवची आनी पदवे मेरेन भारतीय शिक्षण आसचें अशी सुचोवणी आसा. भारतीय भाशा उर्बा मेळची म्हणून 8व्या वेळेंतल्या सगळ्यो भासो त्या भायर आदिवासी आनी हेर भाशांचो आस्पाव आसा. दर एका शाळा समूह पावंड्यार राज्या भायली भास शिकोवपा खातीर शिक्षक आसचो. म्हणजे स्कूल कॉम्प्लेक्स तांकां ताकद दिवप आनी तातूंतल्यान प्रत्येक स्तराचेर
एक परिची भाषा शिकोवपी शिक्षक आसूं करची म्हणजे भारतीय भाषा. भारतीय भाषा संशोधनाक बळगी मेळचें अशी सुचोवणी आसा. भाषा शिक्षण चालीक लावपाक राष्ट्रीय पुस्तक पुरवठा धोरण चालीक लावचें अशी सुचोवणी आसा. उच्च शिक्षण पावण्यार भारतीय भाशेंतलीं पुस्तकां भारतीय भाशेंतल्यान विज्ञानीक आनी तंत्रविज्ञानीक शब्द तयार करपाची वेवस्था दर 3 वर्सांनी प्रत्येक भाशेंत शब्दकोश प्रकाशीत जावची अशी अपेक्षा. नवीन नवीन शब्द येतले, हे नवीन नवीन शब्द प्रत्येक भाशेंत आसपावचे, अर्थात कोंकणी भाशेंत ती चड गरज आसा. पुस्तकां अणकार करप. आतां तिसरो भाग जो आसा तो आव्हानां आनी उपाय. धोरण म्हणल्यार कायदो न्ही, हें आमकां सगळ्यांक कळूंक जाय. तें एक लॉलिपॉप. भुरगो ओगी रावपाक जाय म्हणून आमी काडून लॉलिपॉप दिता. पूण भाशा विशयांत जे चळवळी आसा तांकां ओगी करपाक धोरणांत भाशा ही घाली आनी ताणें हें तांकां लॉलिपॉप. भाशा मोगीचें तोंड करपाचो उपाय. सरकार आवय भाशेंतल्यान शिक्षण हाजेर प्रामाणीक ना. खंयचें सरकार ना, राज्य सरकारी ना, केंद्र सरकारी ना. ह्या खातीर खूब आव्हानां तयार जाल्यात. आव्हानां कितें आसा? तंत्रविज्ञानाक जाय तसो भाशेचो विकास करप हें अत्यंत चड गरजेचें आसा. कृत्रीम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हाका सोयीची जावपा सारकी भाशा जावपाक जाय. समाज माध्यमां इंग्लिशींतल्यान, मोबायल इंग्लिशींतल्यान, संगणक इंग्लिशींतल्यान हाजेरय उपाय आमी काडूंक जाय. आमी भाशेचो जेन्ना विकास म्हणटा तेन्ना फक्त साहित्य आयलें म्हणून जायना, तंत्रविज्ञानीक दृश्टीन ती भाशा येवपाक जाय. कोंकणीचें मुखार आव्हान जें आसा तें कोंकणी उलोवप्याचें स्थलांतर. देशा भितर स्थलांतर, देशा भायरूय स्थलांतर. गोंय राज्यांत येवपी भायले लोक हेंय एक आव्हान आसा. पूण हे रोखडेच कोंकणी शिकतात 6 म्हयन्यां भितर आनी ते शाळेंतय जर कोंकणी आसली जाल्यार ते कोंकणी विशयय घेतात. महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ राज्यांतले कोंकणी शिक्षण हे हांगा ते उलोवपी आसा ते मानतले. थंयच्यान मुळावें शिक्षण कोंकणींतल्यान जावंक शकना. एक विशय म्हणून कोंकणी जावंक शकता. गरज आसल्यार काही भागांत कोंकणी मुळावे शाळा येवंक शकता. पूण तें एक आव्हान आसा. 12वी मेरेन एक विशय कोंकणी घेवपाची तजवीज गोंयांत तरी आसपाक जाय. विद्यापीठ आनी आसाय विद्यापीठ पावंड्यार एक विशय कोंकणी घेवपाची तजवीज जशी गोंयांत आसा तशी ती केरळ, कर्नाटक, महाराष्ट्रांतय आसूंक जाय. दर एके कडेन शिकोवपाक मेळ्ळें जाल्यार ऑनलायन शिकपाची तजवीज. अशें जाल्यार की महाराष्ट्रांत कोंकणी भाशेकार कोंकणी शिकूंक जाय जाल्यार ऑनलायन शिकपाची तजवीज आसूंक जाय. फाल्यां केरळाक, कर्नाटकांतल्या लोकांक कोंकणी भाशेक आसा ताका कोंकणी शिकपाक मेळना. कोंकणी शिक्षणाची तजवीज ऑनलायन आसपाक शकता. शिक्षण मंडळ विद्यापीठांत ताका मान्यता दिवपाक जाय. हें अत्यंत गरजेचें आसा. एक आव्हान जें आसा इंग्लीश मुळाव्या शाळांक गोंयांत अनुदान मेळटा हें आव्हान आसा. खाजगी विना अनुदान इंग्लीश शाळा सरकार दिता. हें सबंद भारतभर तें चालू आसा. एके वटेन म्हणप की आमच्यो भाशांक आमी उत्तेजन दिता आनी दुसरे वटेन इंग्लीश माध्यमाची शाळा येता. मागीर महाराष्ट्र आसत, कर्नाटक आसत, केरळ आसत किंवा सबंद भारतभर किंवा गोंयांत तर ते मोठ्या प्रमाणांत आसा. खाजगी विना अनुदान इंग्लीश शाळा पालकांची कोंकणीच्या संदर्भात अनासता. आमी कोंकणी कित्याक शिकूंक जाय? कोंकणी म्हजी भास. पूण तांकां खबर ना इंग्लंडांतय इंग्लीश शिकची पडटा. फक्त इंग्लीश येता भारतांत जन्माक लागून म्हणून ते पोर्तुगीज शिकना किंवा ते हिंदी शिकना किंवा कोंकणी शिकना, ते तांचीच भास शिकता. फक्त पोर्तुगालाची पोर्तुगीज भासच ते शिकता. 9वी आनी 10वी शिक्षण मंडळाचे भाशा विशयक धोरण मातसो दुबाव दिसता. 3 भाशा सूत्र आसा. R1 थंय इंग्लीश आसा, R2 थंय कोंकणी, मराठी, हिंदी आसा, R3 म्हणटा थंय कोंकणी, मराठी, हिंदी, संस्कृत हेर देशी वा परदेशी भास. हांगा भंय आसा कोंकणी नासतना SSC जावंक शकता किंवा मराठी नासतना SSC जावंक शकता. कारण हांगा स्पश्टीकरण ना. जशें पयलीं 3 लँग्वेज फॉर्मुला कांय स्पश्टीकरण आसतालें तें ना. सरकाराची कोंकणी खातीर अनासता. 10वी मेरेन कोंकणी आशिल्ल्यान सरकारची नोकरी मेळची अशी अजून तजवीज जायना. ह्या परीक्षा मंडळा कडेन संलग्न आशिल्ल्या शाळांनी 8वी मेरेन कोंकणीची शक्ती आसूंक जाय.
म्हणजे ICSE CBSE ह्या मंडळा कडेन संलग्न शाळा ज्यो आसा त्या शाळां 8वी मध्ये कोंकणी सक्तीची आसूंक जाय जी सरकारान करूंक जाय हें आव्हान आसा आमच्या मुखार. लिपी वयल्यान कोंकणी भाशिकां मदलो वाद हें अत्यंत बाकीचो जरी वाद नासूंक जाय गोंयांत कांय प्रमाणात रोमी देवनागरी हाचेर वाद आसा. भास आमकां जोडटा, भास शिकता जाल्यार टिकता आनी भास संस्कृती राखता, भास दायज राखता आयच्या सगळ्या वक्त्यांनी सांगिल्लें आसा. दुर्दैवान गोंयांत तरी भास हो राजकीय खेळ जालो. कोंकणी अस्मिताय आनी अस्तित्व हाजेर हावळ हाडटा. रावप, जेवण, खाण, न्हेसप, लोककला, लोक संस्कृती हें सगळें आमचें दायज. कोंकणी जिती उरली जाल्यार हें सगळें दायज तितें उरपाचें. हाजेर एक उपाय तो म्हणजे आमी जागृत कोंकणी लोक आसप हें अत्यंत गरजेचें. पोर्तुगीजांचो शेक आमचेर उरलो, आमच्या भाशेक मान्यताय मेळ्ळी, 8वे वळेरेंत गेली, कोंकणी राज्य जालें आनी जागृत जावपाची गरज आसा. पूण आयचो वैरी आसा तो परकी ना. आयचे वैरी आसा ते आमच्या भितरच आसा. कोंकणी भाशीक आमी म्हणटा 40 लाख, प्रत्यक्षांत नोंदणी प्रमाणे 23 ते 25 लाख. 40 लाख आसतले पूण खूब जाण महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळा ते कदाचित आपली आवय भास म्हणून कोंकणीची नोंद करनात जाय. कित्या खातीर महाराष्ट्रांत नोकरी मेळपाक जाय जाल्यार मराठी जाय, कर्नाटकांत नोकरी मेळपाक जाय कानडी जाय. म्हणटकीर स्वाभावीक तो घरांत कोंकणी उलयता, भायर कोंकणी शिकपाक मेळना आनी तो आपली भास मागीर कन्नड लायता अशी शक्यता आसा. म्हणजे हे सगळ्यांचो जर विचार केलो जायत येदो आमचे प्रमुख वक्त्यांनी सांगले 7,100 भासो, 2,000 भासो हुस्कार करपा सारक्यो आसा. भारतांतली 780 भासो आसा, 157 भासो हुस्को करपा सारक्यो आसा. भारतांतल्यान 220 भासा शेणिल्ल्यो आसा, कोंकणी शेणपाची ना. आनी ती आनीक नेटान फुडें वचपा खातीर आमकां सगळ्यांक हें राष्ट्रीय शैक्षणीक धोरण जें आसा ताच्या संदर्भात विचार करचो पडटलो. सरकाराच्या फाटीर लागचें पडटलें आनी जेन्ना फाटीक लागता तेन्ना सगळें मेळटा. ओगी रावन कांयच मेळना, दुसऱ्यान कांय मेळिल्लें ना. आनी म्हाका दिसता ही जर सगळीं आव्हानां जीं आसा त्या आव्हानाचेर आमी उपाय जर काडलो जायत, सरकारा फाटल्यान लागले जायत, आमीच लोकां मदीं जागृती केली जाय, शिकपा खातीर जागृती केली जाय, तेन्ना निश्चितच कोंकणी ही कोंकणी शैक्षणीक धोरणांतल्यान फुडें वचपाची शक्यता आसा. देव बरें. मुळावी शिकप कोंकणी भाशेंतलें म्हणजे शिकप 65 प्रायमरी 65 मदी गांवांत मागीर लागला स्कुलान. जेन्ना गोंयची ओपिनियन पोल चळवळ चलताली तेन्ना भुरगीं शिकताले, देखून ते आमकां तेन्ना संद मेळ्ळें. एक सांगपाचें की आमच्या गोंयांत आमी जाणा सगळे हायर एज्युकेशन इंग्लिशीनूच चलता. आतां हो दर्जो असो आसा की आमचे सगळे हायर एज्युकेशन इंग्लिशीन चलता. गोंयांत पयलीं थोड्यो SSC पर्यंत मराठी मिडियम शाळा आसल्यो, उर्दू मिडियम शाळा आसल्यो. त्यो आत्ताचे लेटस्ट स्टॅटिस्टिक्स मराठी मिडियम फक्त एकच शाळा आसा काणकोणांत आनी ती म्हणल्यार फुडल्या वर्सांतल्यान बंद जावपाची. मराठी मिडियम. उर्दू मिडियमांत 5-6 आसा, वाळपय, वास्को, मागीर नावेली, मडगांव आनी फोंडा. पूण कोंकणी मिडियमांत एकूच शाळा आसूंक ना आनी ती सुरू जावपाक खुबशे टायम घेतलो. मिडियम म्हणटा ते हायर लेवल, हायर एज्युकेशन लेवल, प्रायमरी. नाव NEP 2020 म्हणटा की भुरग्याचे पयले मुळावे शिकप ताचे मूळ भाशेन जावचें, जी ताका बोली आयकूंक येता आनी ती ताणी ताचे शिकप गणीत सगळें ते भाशेंत जावचें. हो ताचो मुख्य हेतू. मागीर दुसरी भाशा आहा एक पयले पर्यंत सुरू करची अशी आसा, जी भाशा मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन मागीर ताचे फुडें करतली. आमी जर मॉडल पळयत जाल्यार आसा
आमचे भुरग्यांचो प्रायमरी प्राथमीक कोंकणी सुरू जावचे मराठीन सुरू जावचे जे मराठी ताची मदर टंग आसा ती आनी मागीर कित्याक आमची हायर एज्युकेशन इंग्लिशीन आसा तातूंत एटलिस्ट पयलीं ते इंग्लीश स्टार्ट करप अशें आसा पूण हें आमचें जायना तुमी जाणा चडशे शाळांनी इंग्लीश स्टार्ट जाता आनी मागीर देवनागरी स्टार्ट जाता आमचें हें आसा की देवनागरी पयलीं तर स्टार्ट केली ते फोनॅटिक्स बिल्डअप केले आनी मागीर इंग्लीश सुरू केली जाल्यार ती एकदम बरी आमचें एज्युकेशन लेवल एकदम वयर चडटली कित्याक देवनागरी आमी खंयचेच लँग्वेजीन वा खंयचेच भासा आमच्या बरोवपाक कित्याक ती लेटरांनी वयता सावंडाचेर जाता केन्ना तुमी आतां थोडे पयला आसतले वॉट्सॅपार देवनागरी सेटींग केलें तूं तर सावंड जालो तर मानलो क मानलो क मागीर तुका ते प्रॉम्प्ट दिता ते इमिजिएटली एक चूज करपाक आनी एक शब्द जोडप करता तशेंच सपोज आमचे भुरग्यांक फुडाराक जर्मन शिकपाक जाय फ्रेंच शिकपाक जाय ते फोनॅटिक्स आमचे देवनागरीचेर इजिली भुरग्यांक दिवपाक येता हांव जाणा आमचे फ्रेंच टिचर आमकां ते फ्रेंच फोनॅटिक्स पयलीं तुमी जाणून जाय की आमी SSC पास केले तेन्ना कोंकणी आसप ना आमकां 5 वर्सां कोंकणी बंद जाल्ली आमची चवथीक शिकले मागीर 5 वर्सां म्हजें शिक्षण कोंकणी आसोकूच ना आमी कोणा बोर्डा SSC केली पूण आमकां मागीर फ्रेंच घेवपाक पडली नाव फ्रेंच शिकता आसतना आमकां आमचे टिचर फ्रेंच उतरां देवनागरी बरोवपाक शिकयताले तशेंच आतां तुमी जाणा आसतले जर्मन शिकता आसतना जर्मन कोणूच शिकता ताका ती जर्मन उतरां देवनागरी ते फोनॅटिक्स दाखयता इंग्लिशीन ती दाखोवपाक जायना रोमन हातूंत पुर्तुगेज जाताले कित्याक ते ग्राम आनी ते एक्सेंट शिकता ते फुडें सो आमचे भुरग्यांचें आमचें म्हणणें आसा आतां NEP गोवा इम्प्लिमेंटेशन देवनागरी स्क्रिप्ट आनी रोमन स्क्रिप्ट सायमल्टेनियस बट इंट्रोडक्शन टू रोमन should be through देवनागरी स्क्रिप्ट जाता आमचे टिचरांक इतलें ट्रेनिंग जाय पडलें हें ते फुडें व्हरप एक जालें दुसरें नाटकरीन सर्वात तशें गोंयांत आमचे भुरगे SSC पास जाता एकूय भारतीय भास शिकनासतना तुमी जाणा आनी हे चड जाता दुसरे बोर्ड आसा ते गोंयचे बोर्ड ICSE CBSE आसा हे NEPचेर हें आसा की 2 भाशा भारतीय जावंक जाय भुरग्यांक तेंथाक भुरग्यांक आनी मागीर 12थाक एटलिस्ट एक भारतीय भास भुरगो शिकपाक जाय हें आमी इम्प्लिमेंट करपाक आमचे टेक्स्ट बुक्स गोंयचे टेक्स्ट बुक्स ते गोवा बोर्डाचे टेक्स्ट बुक आसा ते SCRT हें करतात प्रोड्यूस करतात त्याचो दर्जो आमी उंचे पावंड्यार हाडचो पडटलो हें आमी काम सुरू करपाक स्टार्ट केलां आनी ताका लागून एक तर काम सारकें जाय हे पुस्तकां आमी दुसरे स्टेटीक पर्यंत महाराष्ट्रा कर्नाटका दुसरे स्टेटीक पर्यंत ते आमी बूक दिवंक शकतले सो हें काम एक जोरान कोंकणी परिशदेन घेवंक पडटलें हाचो फुडार घेवचो पडटलो इतलें चलोवन हांव म्हणजे बंद करता सगळ्यांक I will just like to tell you, I am not a linguist and आमची कितें आमी फिजिक्स टिचर फिजिक्स आनी मॅथ्स आमचे थ्रू आवट इंग्लिशीन
बोलीत जातली. पण आता हळूहळू करून आता रिटायर जाऊन आता थोडीशी परत आम्ही कामी निघालो आणि रनिंग मोर थँक्यू. पूण कोंकणी काम कित्याक करूंक लागलो हांव म्हणजे एविडन्स बेस्ड साक्षी तुमकां दिता. बिकॉज आमी मेडिसीन लोक तशीच आमी 15 मिनट भितर दुयेंत कितें ताजें भलायकी कित्याक वाडटालें डायग्नोज करतात, 15 मिनट भितर ट्रिटमेंट दितात. एक म्हयनो राखो 2 म्हयनो राख लॉयरान सांगला म्हणजे तुमचे फायल दवरून वचून येवन नेक्स्ट वीक ते दिसना. वी आर एक्कस्टम टू ट्रीट इमिडिएटली. म्हणजे स्लायड आसा ती म्हाका दिसता एक 20 स्लायड आसतली न्हय. पयली स्लायड हे म्हाका दिसता एक 20 स्लायड आसतली. एवरी 30 सेकंदां तुमी स्लायड बदलता नाजाल्यार उलयत उरता ते स्लायडार. ते कितें फर्स्ट स्लायड कितें दाखयता हें हांगा गोंयांतून भांगरभूंय पब्लीश जालो न्यूज सायट. कर्नाटकांत डेली वन कोंकणी शिक्षण आमचें कोंकणी शिक्षण डेली वन जाला. हे पळय हांगा 100% जय 10th स्टँडर्डान आमकां एक क्लास दिल्यात तुमी. 10 वर्सां भितर आमकां कोंकणी शिक्षण सुरवात जालें. 10 वर्सां भितर आमची भुरगीं 10th स्टँडर्डा आयले. 10th स्टँडर्ड सगळी पब्लीक एग्जाम हांगाली SSLC. सगळीं भुरगीं जे 40 की 45 की ते 10th स्टँडर्डा बसलीं सगळीं पास 100% रिजल्ट. हे आमचे पयले एचिवमेंट. हे साक्ष आदारे अशें पळय हांगा वेगळे हिस्टॉरिकल एचिवमेंट. ते नेक्स्ट जाल हिस्टॉरिकल एचिवमेंट. पूर्णिमा प्रभू स्कोरिंग 100% इन कोंकणी. कोंकणी 100 मार्क घेतले तिणें. 100 अंकी जोडली 10th स्टँडर्डात जे कर्नाटकाचे लोक 450 वर्सां खाली उलोवपी दवरले कोंकणी भाशेंत. आमचे घराचे 4 वण्टी भितर मात भास चलता. लग्नाक गेले देवळान गेले थंय भास उलयतात. वाचप येना बरोवप येना. कित्याक येना ते यत्न केलें ना. 450 वर्सां जेवंत जैत बरो दवरून घेतले आमी कर्नाटकाचे 3 जिल्ह्यात. 10 लाख लोक आसा. 10 लाख लोकांक कोंकणी आज बी बरें उलयता. वेगळी वेगळी बोली आयकूंक पडटा ना दॅट डजंट मॅटर. ते बरोवपाक एक स्टँडर्डायज कितें कशें करचें हाका आमी तो त्रास घेवपाक पडलो. 10-15 वर्सां भितर एक काम जालें. हे पळय आमची टिचर्स पयले बॅच ऑफ टिचर्स आनी 2010 जाल्ली. आमकां आमी कोंकणी सगळीं आमची आवय भास कोंकणी कोणाकय वाचपाक येना बरोवपाक येना. थोडे लोक हिंदी शिकले तांकां आमी ट्रेनींग दिली. हांगा हांव दिसता एक 10 वर्सां फाटीं कशें हांगा मुरलीधर प्रभू कुमटाचो ताचे शाळेंत गेल्ली आसा. ती मदीं बसल्यार TV मोहनदास पैची आवय ती विमलावी पळय ती शिक्षक आशिल्ली. ती म्हणटाली अरे तुमी कोंकणी शिकोवचें ट्राय करता हांगा बरें तुमी कितें जाय तुज्या पुता सांग म्हाका एक 10 लाख रुपया दी म्हणून. तो दिता करोड रुपये दिता हाका इंजिनियरींग मेडिसीन स्कॉलरशिपाक कोंकणी शिकोवपाक इल्लें दिता सांग ताका म्हणून दिया. सो पयशे ना. पयशे आमी तयार करपाक जाय. ही कोंकणी शिक्षक यांनी आमकां त्रास घेवन हांकां आमी गोंयांतसून आमचे खूब लोक येता आशिल्ले शिकोवपाक. म्हणजे प्रकाश नायक येता आशिल्लो. नारायण देसाय आयलो बंगळुरार तेन्ना मागीर आमचो घाणेकर बाब येता आशिल्लो. तांकां आपूण घेवन कोंकणी भास शिकप कशें करप हें तांकां ट्रेनींग दिवच्या खर एक परस आमी तांकां लायता. ही टिचर्सांनी आमकां कोंकणी शिकयली. आज नेक्स्ट स्लायड घाल. ते कितले भुरगे आमी पयलीं स्टार्ट आतां लेटेस्ट ताचे उपरांत जालें व्हडलें आमी विश्व कोंकणी केंद्राचे 2014 एक 4 वर्सां उपरांत आमचे बस्ती माम आसा आमी सगळीं लोक आसा कितली शिक्षक आसा तांकां युनिफॉर्म जाले सगळे आमकां कोंकणी शिक्षक. आमी आसली कितले 12 शिक्षक आसले. पुराय इतले जाणां परत माधवपय नंदरके माधवपय हे परत कोंकणीचे मोगी आनी भास कशी बरोवपाचे आनी आमी शिकोवचे देवनागरी लिपीन मात. दुसरे आमी कन्नड लिपीन शिकयना. ते कित्याक आमी केलें आमी मानलें की देवनागरी लिपीनी कोंकणी बरयल्यार सगळे देशांत पावता. आमकां येना करेक्शन शिकतले. आमची काही कन्नड भास आसा कन्नड भाशेचो दबाव आसा सगळी आसा. एक इंग्लीश सांगता एक
धाकटी भयणी तर ही व्हडली भयणी आसा तिजे ती भागता एट्रिशन ऑफ द लँग्वेज जाता. हे एट्रिशन जावचें ना. तर कशी तिका जिवंत दवरची, कशी वाडोवपाची, कशी इतल्या लोकांचे तातूंत आमी काम करताले. ते सगळे विश्व कोंकणी केंद्राचे आमचे केन्ना 2014 हे लेटेस्ट पळया पळय 2024 ही सगळी आमचे नवे विश्व कोंकणी केंद्रात नवं भवन जालं, सेंट्रल भवन जालं. तेन्ना शिकले की चड शिक्षण तेन्ना आमी आसा ती थोडे शिक्षक तो फोटो इतलो बरो आयलो. पूण हांगा पळय आमचे कोंकणी शिक्षक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 look at the uniformity. स्टुडंट्स भरतात सारके स्कुलान युनिफॉर्म घालून येतात न्ही तशी आमची आनी ताची ट्रेनींग बी तशी आसता. ती वेगळी वेगळी बोली आसता घरान, पूण ताका स्टँडर्डायज करतले आनी ताचे कडेन कोंकणी शिकप चालू जालें. 14 वर्सां जालीं हांवें नेक्स्ट स्लायड केला कितें आसा पळय. पयलीं कितें जालें जेन्ना कोंकणी शिकोवपाक 2005 जेन्ना कर्नाटक सरकारान आमची जे आमी मनवी केली, आमी 25 वर्सां केल्या. 1 2 न्हय, ट्राय एंड ट्राय अगेन बॉय वील सक्सीड एट लास्ट. कितली वर्सां उपरांत 2005 कर्नाटक सरकारान सांगलें जाय तुमकां तुमची भास 10 लाख लोक आसा तुम्ही कोंकणी लोकांचे बँक केले, एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन केले, लोकांक काम दिलें आनी पयशे जनरेट केले. इकॉनॉमी डेव्हलप करतात कर्नाटका 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका. त्या खातीर तुमकां दितात तुमची भास शिकोवपाक. तिसरी भास जाल्यार तिसरी भास बस पुरो. आमी कितें केलें हें पयलीं पुस्तक पळयलां हांवें तेन्ना गोंय सरकाराचे शिक्षण विभागाचे चीफ सेक्रेटरी आशिल्लो 2005 ताका एक पत्र बरयलें, एक बेसीक पुस्तक आमकां दिया, आमी दिल्लें इल्लें तातूंत बदल करतात. कितें बदल करतात आमी जनेल आनी कदेल यूज करनात न्हय अशें म्हणलें. तुमी आदमी यूज करतात न्हय आमी जाणा ती 2 शब्द काडटात. आमकां जे पोर्तुगीज कोण दिसतात ती काडटात. अशें करून ही पयलीं पुस्तक केलें. सरकारान ते 2007 पळय 2 वर्सांचे उपरांत टेक्स्ट बूक करून ते टेक्स्ट बूक समितीचो कितें हांव सांगलो आशिल्लो, एक्झिक्युटीव कमिटीचो चॅरमॅन आशिल्लो. कोंकणी तिसरी भास कितल्याचे 6 म्हणून घाला सवे क्लास न्हय हय. आतां कर्नाटकाचें ताका मुद्रण आसा, फ्रंट पेज आसा, फ्रंट पेज ते आसा आनी ती पुस्तक सगळी देवनागरी लिपीन केली. थोडे त्रास आशिल्लो तातूंत पूण ते जैतिवंत जैतिवंत ते टेक्स्ट बूक. आतां पयलीं तुमी सांगलें लोकांक आमचे लोक निमगे विचारता आसतात आनी कितें वाचचें आसा बाबा, कितें शिकचें आसा, आमी उलयतात न्ही अशें म्हणून सांगतना ही पुस्तक जेन्ना आमी भुरग्यांच्या हातांत दिली सरकारान दिलें. तुमी कितले लोक शिकतले 2000 म्हणे 2000 पुस्तक प्रिंट करून दिलें कर्नाटक सरकार. तें बरें काम केलें. आमी जे वॉलंटियर्स आशिल्ले तांणी मंगळूरसून कारवार मेरेन कितले स्कूल आसात ते विशेष करून कोंकणी लोकांक सुरवात मॅनेज करची शाळे आसा ती पुस्तक आमी फ्री वाटली. फ्री ती भुरग्यांनी सगळी पळयली आनी आमची भास टेक्स्ट बुकान आयल्या तांकां ते इट इज इम्पॉसिबिलिटी. पूण ती आयली पूण तें वाचतना थोड्या लोकांक पेरंट्सान ही खंयची भास, गोंयची भास. अरे सांगलें तांकां गोंयची भास म्हणून एकटीच आसची कोंकणी. तुमी उलोवची वेगळी आसा, गोंयांत वेगळी उलयतात पूण तें डजंट मॅटर. हांव सगळे हिंदी बेल्ट म्हणटात न्ही आतां नॉर्थन इंडिया ते सगळे हिंदी बेल्ट हांव आनी म्हजी बायल करून आमी सगळे आमी यात्रा करून आयले. 35 नमुन्याची हिंदी आसा, 35 व्हरायटीज ऑफ हिंदी बोली आसा पूण टेक्स्ट बूक स्टँडर्ड आसा. तें कशें जालें सो इट कॅन बी डन. आमची कोंकणी टेक्स्ट बूक बी तशी करून जाता अशें ते जालें. आनी हें आमचें गोंयचें मॉडेल फर्स्ट स्टँडर्ड KG स्टँडर्डाचें पुस्तक. नेक्स्ट बाबा ही फर्स्ट आमचे ग्रूप ऑफ कोंकणी 2007 जेन्ना कर्नाटक सरकारान परमिशन दिलं 28 भुरगीं आसलीं. एक टिचर आनी आमच्या शाळेंत तांच्या फाटल्यान तुमकां एक स्क्रीन दिसता तें बी कोंकणी कार्यकला ताजेर आमी स्क्रीन बी करून सगळे कोंकणी आसले. आमची शाळा इंग्लीश मिडियम शाळा आमी शिकयली पूण
78 स्टुडंट आसा तिने बेसिक लेसन्स कशे वाचले ती शिकयता. दीस वॉज द फर्स्ट इयर्स वर्क आमचे 2007. मागीर कितें जालें कळ्ळें. मागीर आमी कोंकणी शिक्षणाक प्रोत्साहन मंगळूर शासक योगेश भट ते तेन्ना आमकां शासक आमदार आशिल्ले. कर्नाटक सरकारान टिकी मारली की दिया आमकां कांय तरी सवलत दिया. मागीर डॉक्टर के.एम.ए. पै प्रतिश्ठान के.एम.ए. पै फावंडेशनाक खूब आमकां साहित्य पुरस्कार मेळ्ळा. डॉक्टर माधव पै ते सांगात म्हाका 1968 जेन्ना हांव मेडिसीन स्टुडंट आशिल्लो एक गजाल सांगता तुमकां. ताणें आमकां कोंकणी लोकांक मणिपालांत तशें वट केलें आनी अरे तुमी सगळे कोंकणी रे. हय आमी सगळे कोंकणी. तुमी शिकता. हांवें माधव पै तेकडे विचारलें. आमकां तेन्ना कांय ज्ञान ना कोंकणीचें म्हळ्यार बरोबर शिकोवपाचें ज्ञान उरता. सर की कोंकणीक लिपी खंयची म्हण. अरे कितें म्हणटा तूं देव लागली रे म्हणून. तेन्ना 1968 ती गजाल. ताणें तेन्ना सांगिल्लें हांगा खूब बसलें. आज मेरेन आमी तें चालू दवरलें आनी 2 मिनिटांत जो स्लायड आसा ती दाखया बाबा. कोण पळय प्रोग्रेसीव ग्रोथ कशें म्हणल्यार 2010 पासून आमचे कोंकणी ताचे फाटले केन्ना आतां हांवें 2007, 9, 10, 11 कोवीड टायमार तुमकां दिसता 2021 थोडी शिक्षणाची थोडी कम पडली आनी परतून आतां आमच्या सकल 300 आसा ती 12 शाळा आसा ती मंगळूरसून कारवार मेरेन. ताका आमी कितें करता की तो लास्ट लायन कितें दाखयला म्हणल्यार तो नाका तो ग्राफ हांव सांगलें न्ही आमी मेडिसीन प्रोफेसर आमकां ग्राफ जाय. हे म्हणल्यार आमी तो नाका जालो. हो हे म्हणल्यार 2010 50,000 रुपये आमी खर्च विश्व कोंकणी केंद्रान. आमकां सरकारी ग्रँट ना. हे टिचर्सांक सरकारी पगार ना. तांकां आमी ऑनरेरियम दितात आनी एक भुरग्यांक 1,000 रुपये कोंकणी शिकोवपाक स्कॉलरशीप. आमी काल कारवारा आशिल्ले हांव आनी म्हजी बायल तांकां 40,000 भुरगीं आसा ते 40,000 पयशे दिले. एक फ्री बॅग दिलें आनी कोंकणी आमी वाचूंक हे पळय. आज आमचे बजेट वयर आसा. आमकां वयर आसा 10 लाखाक खर्च आसा. 10 लाख सगळी आमी विश्व कोंकणी केंद्रासून पयशे खर्च करता. लोकांचे पयशे आमची भास आमी वाडोवप आनी कोण वाडयता. सरकार आमी म्हाकाय कांय अजून मेळ्ळें ना. सो अशी आमचे परिस्थितीर आमी कोंकणी शिकयता आसाची हें वाडत वता. आनी 40,000 भुरगीं आसा आमच्या आवय भास तेंची कोंकणी आसची कर्नाटकान. 6 ते 10 मेरेन आसची भुरग्यांक 40,000 आसात. आज मेरेन आमी 4,000 जाणांक वी हॅव मेड देम लिटरेट्स इन कोंकणी. आनी खास लोक आसा आमी 40,000 लोकांक काय करतले. आमकां तुमचे कडेन सहाय लावपाक ताजे फाटीं लावपाक गोंय सरकारान बी दिवका. ते आमकां स्टेट लँग्वेज न्हय. दीस इज द ओन्ली लँग्वेज इन द कंट्री वीच इज स्प्रेड ओवर लायक दीस न्हय. त्या खातीरच कर्नाटक गोंयान ती ताजें लिडरशीप घेवंक जाय आनी हें काम आमी चलत करतात. विजयनंतर आमी दुसरे येतात काम करतात. हांव आनी म्हजी बायल करतात नाजाल्यार ती वचून करतात. सगळेच करून आमी इतलें कोंकणी शिक्षण चालू दवरलां. सगळ्यांकय देव बरें करूं. प्रथम प्रणाम करता योगाध्यक्ष मंचारी तेसीची सदस्यारी उपस्थित असले सर्वांक नमस्कार. आता सांगेल म्हणटा भूक लागले मनुष्य मुखारी देवासरी आहार रूपायड नाल्यार भक्षणा रूपायड तेंची अवस्था म्हणून सांगता तेजी पण चड सांगना हे पॉइंट्स विदिन टायमिंग करून श्रम पडटा. राष्ट्रीय शिक्षण भक्षणानिक कोंकणी भाषा आव्हानानिक उपाय नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी ऑन कोंकणी लँग्वेज चॅलेंजेस अँड सॉल्युशन्स. विद्याभ्यास क्षेत्रांत समूल बदलाव हाचे बरें जावन भारत सरकारान 2020 राष्ट्रीय शिक्षण घोषणा केली. शिक्षा सर्वेक्षण पदाक प्राप्त जमसदगी आसली ಒಟ್ಟು ಉಪಾಯ ಅಂತೂ ಅಸ म्हणून आमकां कळयल्यार मना येता. विद्यालयांतले प्रथम खटात आमी सांगता प्री प्रायमरी आनी प्रायमरी मातृभाषानेच पोरका म्हणून अंतू चड इन्सिस्ट करताय.
अध्ययनपूर्वक कोंकणी भाषेची प्रयोजन मेळटलो म्हणून आमकां मनान येता काही प्राप्त करचे जावन मातृभाशेन शिकुका आमचे साहचर्यारी कोंकणी भाषेक राष्ट्रीय शिक्षण घोषणा भित्ते कशी आडका म्हणून असे आलोचन करूया. कोंकणी भाषेचे प्राधान्य संकल्पना असणारी विविध वेश, विविध आहार, विविध भाषा सर्व वेगवेगळे आसा आमकां जाल्यासतना आमकां भारतीय म्हणसले एक चिंता आमगे मनां आसत आमगेली अखंडता लोक प्रसिद्ध जाता. गोंयांतली औद्योगिक भाषा कोंकणी जावन आसा जाल्यार कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र आदी राज्यांत कोंकणी उलोवचे भार लोक आसा म्हणून असल्यार स्पष्ट जावन आमकां कळटा म्हणून असल्यार एक भाषा म्हणल्यार लेखान कोंकणी भाशेक एक प्रमुख स्थान प्राप्त जावन आसा म्हणून आमकां कळटा जाल्यार हितून सबात तें प्राधान्य दिता म्हणून आमी पळोवंक आमकां भारी कला रूप आसा, साहित्य रूप आसा, सांस्कारिक रूप आसा. हाका सगळं प्रोत्साहन मेळटा म्हणून असल्यार आमगे भाशेक तिरजान एक प्राधान्य मेळटा. विद्यालयांतूं आयजान आशिल्ले स्थान आमगे भाशेक आसवे म्हणून आमी निमगलारी ना म्हणटा मनान येता. तें देखून कोंकणी भाशेचे ते इतिकेला प्रश्न आसा नाल्यार की पंजाब सामान्य आमकां चोवया. एक प्रथम जावन माननीकरण नातिल्ली अवस्था आमगे भाशे आसा. देवनागरी लिपी कोंकणी भाशेची औद्योगिक लिपी जाल्यार वेगवेगळेच कर्नाटका जावं केरळा जावं असं वेगवेगळे लिपी त्यांनी उपयोग करताय. त्यामुळे ही लिपी आमकां कॉमन जावन ना म्हणलें एक प्रथम जावन आशिल्लो प्रश्न जावन दिसता. दुसरें जावन पठन सामग्री उपलब्ध न्हय म्हणून एक अवस्था आसा. शिक्षक शिकवणे खातीर आशिल्ले टेक्स्ट बुक अनुबंध सामग्री सगळं कॉमन जावन सगळ्या कडेन प्राप्त ना म्हणलें एक प्रश्न जावन आसा. हांव प्रधान पॉयंट मागून सांगता. शिक्षकांचे अभाव काही रिजन सगळ्या कडेन आसा. भुरग्याले कितें जावन शिक्षकांचे अभाव शिकवचे भुरगे जावन आशिल्ले टिचर्स अभाव आसा तांकां. आनी भाशा मंगलान सत्य वताय ते शिकूंक मोग दाखयताय. युवकाक चड अन्य भाशेची मोग जाता. कोंकणी अध्यापक म्हणल्यार विषय नाल्यार कोंकणी शिकवचे भुरगे जावन आशिल्लो अध्यापक नाल्यार शिक्षक ना म्हणल्यार अवस्था नाल्यार उणें म्हणल्यार अवस्था सगळ्या कडेन आसना म्हणल्यार आमी मनाक उरता. तशीच माता पिता तालपरी चयता म्हणून आसल्यार भुरग्याचें भविश्य सुरक्षीत करचे पयलीं जावन अंग्रेजी नाल्यार विदेश भाशा प्राधान्य तरी दिताय. कोंकणी भाशेक नाल्यार कोंकणी माध्यमान शिकवचे भुरगे जावन आशिल्ले एक तालपत्री दाखयनाय. भुरग्याले कोंकणी माध्यमान शिकवचे भुरगेक तांकां जायना नाल्यार तांणी ते इंट्रस्ट दाखयना म्हणून एक प्रधान प्रश्न जावन आसा. तशीच आमकां सूचन केलें म्हणत विदेश पठनांतूं चडकाल दाखयताय युवजनांक विदेशां वचून कशी शिकूंक खंयचेंय काम करूंक कांय एक दुख्ख तांकां ना. जाल्यार आमगे अंगारा पयलू कोंकणी भास शिकून आमगेली मातृभाशा हांव सुद्दां आशिल्ले भाशेन आमगेले कांय शिकूच भुरगे जावन आशिल्ले तालपरी उणें उणें जावन येता. सर्वे विदेशां वताय तें व्हडलें एक प्रश्न जावन आमकां आमगे मुखार आसा. तशी आमगेले राज्याली एक मोग ना आसल्यार कशी भाशेक मोग येतलो. भाशेक मोग नातिल्ले विदेशांतूं आमगेले युवक सगळं वताय म्हणून एक व्हडलें एक प्रश्न जावन आमगे मुखार आसा. परस्पर धारण नातील स्थिती आसा. कोंकणी प्रयोग करचे विविध संस्थानांतूं जनपदांत एकमेळ ना म्हणलें एक प्रधान प्रश्न. जाती मत विश्वास सगळं एकमेळीक प्रतिबद्ध जावन आसा. तें देखून तीर्थ जावन तांचे सगळं उपरांत आमी चिंतचे करूं असेल काळ अतिक्रम जालो. तशी आव्हान तरण करूं असेली उपाय लेगीत आमकां सांगता दिवूं जावन आसा. आजी
अंगा आम्ही सर्व एकमेळीने असले म्हणणे सगळं आम्ही एकमेळीने असले म्हणणे एक आश्वासाविषयी तशीची आम्ही मुखारच कामणंत प्रथम जाणून सांगू असं लिपीच खातीरचे कोणसलारी कोंकणी भाषेचे मुखमुद्रा अंगेली देवनागरी लिपी भारताचे संविधान चोईक म्हणसलारी तंतु अंग्रेजीक नाल्या बाकी भाषेचं चड प्राधान्यताय ठरवलेली तशी आमगेले एक लिपी म्हणलेली एक जाण काढवसिले एक विषय आम्ही कोरता आमगेले करन्सी नोटार जाओ नाल्यारी तशीची आमगेले 8th शेड्यूल आसन जाओ आमगेले कोंकणीली म्हणलेली आमकां भारी संतोषा विषय गेल्यारी आमकां आमगेले ते कोंकणी भाशेक इत्यादी करून एक लिपीन देवनागरीतून आडू पाणा आडू प्रतिबंधित म्हणून आम्ही सत्तानी विचार करता तशी कोंकणी लिपीचे एक मानवीकरण करता म्हणल्याने प्रधान जनसेने काही जनस तशीची पाठवस्तू कोंकणी म्हणजे विषय भुरग्यांक मनांत जावंक गेल्यारी चांग पाठवस्तू नाल्यार पुस्तक सगळं प्राप्त जावंक सगळे म्हणत चांग जनसेने ॲप तशीची इंटरनेट पुस्तक व्हिडिओ पठण सामग्री परिभाषा केलेले चांग ग्रंथ हे सगळं कोंकणी भाषेतूच तांकां लभ्य जावंक म्हणल्याने प्रधान एक काही तशीच शिक्षकां विचार परिशीलन दिवपाक कोंकणी प्रेमी आनी संविधान सहायाचे जावन करून तेंचे चांग स्थान मेळचे जानसने चांग परिशीलन करपाचे स्थापना सुरू करता आवश्यक जानासिल्ल्या वेदन तांकां प्राप्त जावंक सत्तांगय अंतू एक तांत्रिक सुचलकान ताका प्रोत्साहन सितांनी दिवपाक पुस्तककारांनी तशीची तेवे जानासिल्ल्या व्यवस्था सगळं तेंचे कोरका म्हणल्याने प्रधान जानसिने एक जाना तशी एक जागृती कार्यक्रम कोंकणी भाषेचे महत्व जनांक मनांतून छलवे जानासिल्ले एक सार्वजनिक जागृती कार्यक्रम घडोवन कोंकणी शिकल्यारी आनी काही गुण जातले म्हूण भुरग्यांक बोध जावंक जानकारी मातृभाशेन प्राप्त केले असे गुण तांकां तीर्थ जावन जावंक आतां जपानीज जावं चायनीज जावं तांणी सगळें शिकताय तांच्या मातृभाशेन ते मातृभाशेन तांणी शिकिल्ले आसतना आतां जपानाक टॅक्नॉलॉजीतून लोकांतून तांकां मुखार वचपाक जाल्यार तांचे मुखार कोण नाय तर पाकिस्तान तांकां मेळटा म्हळ्यार काही तांणी मातृभाशेन तांणी काही शिकता म्हळ्यार तशीची आमगे मातृभाशेन आमी शिकत म्हण आसल्यारी आमी खंयची भाशा आमकां शिकून काडत चांगा आयास्त मुखार वचच्या अवस्थाने म्हणून आमी मना करता चायनीज एक्झाम्पल तशीची जपानीज एक्झाम्पल मुखार आसा मातृभाषेने शिकल्यार आमकां चांग जावं मना जाताने शास्त्र विषय जावो नाजाल्यार बाकी जावं खंयचे जावो आमकां शिकूचे बघे जावं मातृभाशेने शिकता म्हळ्यार तशीची संस्कृतीचे एक पुनरुज्जीवन भाषेचे एक पुनरुज्जीवन आमकां जावंक ते बघे आमी सत्तांनी ते बघे जावन मुखार सोडटा म्हणून प्रत्येकान सांगू आसा तशीची बोर पॉयंट आसा सगळं सांगना आमगेले वेळ जाता आमगेले आचार विचार कलारूप संगीत सर्वय आमी आमगेले जावन काम आसल्यारी आमगेले भाशे खातीर आमी मुखारूची गाण आसत मनेजान कन्क्लूजन सांगता राष्ट्रीय शिक्षण घोषणा आमची केली कोंकणी भाषेचे विकासा खातीर एक चांग अवसर आमकां मुखार प्राप्त जावन आसत हे आव्हान कितनी म्हणून आमी मनांत करता आमगेले मजगण नाल्यार इलनस म्हणून आमगेल्या मातांतर आमकां ताका वैदिक नाल्यार ट्रिटमेंट दिवच्या अवस्थाने ते देखून आमगेले ते मजगणे अवस्था आमी ती म्हणून मनांत करता संसदान आमगेले कोंकणी जानसनी आणसई ते कोंकणी जानसले MP तांणी तीर्थजानी आमगेले कोंकणी भाशे जावन पार्लमेंटान जावं ते वेगळे जानसले शब्द नाल्यार ताचे कायली तांणी मुखार दवरता आमगेले देशीक शिक्षणा घोषणा गोरनाचे ते फ्रेमा भितर नाल्यार ते चौकडा भितर आमकां आमगेली कोंकणी भाशा हाडटा ते वेगळे जावन राष्ट्रीय शिक्षण घोषणा भितर ते हाडचे वेगळे जावन आमकां सर्वांक जाती मत वर्ग भेद
भेद व्यत्यास सगळं दवरून आमकां एक मणी मुखार वचत तेगे आमकां सत्तांक हात मेळोवं जय कोंकणी जय कोंकणी.